आम्ही शिवरात्रीचे स्पेशल कवरेज आरी आता कालभैरव देवालय गुडीला आयिल्ले हांगाचे अर्चक जावन आशिल्ले वेदमूर्ती श्री प्रमोद भटमाम हांकां हांव कार्यक्रमात स्वागत सांगतास आनी तांगेले हांव रिक्वेस्ट करतास कसं नाही म्हळ्यार हांगा कालभैरव देवालय अनुग्रह कशी जाला हांगाचे भक्तजना वयरी हांगा देवालय विशेषता कसं नस तशीची विशेष जावन भजक हांगा देवाक खंयची रीती सेव दिता ती शिवरात्री वेळारी कालभैरव देवाक खंयची रीती सेव जाता म्हणून भटमामान आमगेले ऑडियन्सा सांगता म्हणून निमून घेता. हांगा नवरात्रींचो दसऱ्या दिवसू 3 तरेचे उपहार खिचडी उपहार जाता आनी तैलाभिषेक कळ्ळें ना. आनी काळभैरव जयंती दिवसू खिचडी उपहार आनी विशेष ती सेवा खिचडी अशी बाकीचे विशेष फ्रुट्सा नैवेद्य करतात. बाकी शिवरात्री टायमार तैलाभिषेक खिचडी सेवा ती करतात. आनी लोकांले ते कामाक्षी काळभैरवा म्हणून देवालय शिपाई देवालय पंचायतन ते विशेष ती सेव करून हांगा कामाक्षी काळभैरव पंचायतन म्हणून देवाल भेट देवदर्शन घेवन लोकांले मनाक कितें आशिल्लें तें शनी पितृ म्हणून तेलाभिषेक बी करून लोक प्रसाद घेवन स्विकारतात. शिवरात्री वेळार हांगा विशेष ती सेवा तैलाभिषेक करताची. मागीर खिचडी उपहार करता कोण सांगले करताची. कोणीचे सांगूंक येते हरके सेवा बी ती पावयताची. धन्यवाद. आमकां कालभैरव देवालय विशेषता तशीची हांगा जावच्या देवाक सेवा खिचडी सेवा अशा पुरो तैलाभिषेक अशा पुरो भटमामान सांगिल्लो आसा. भटमामाक हांव ऑडियन्सा तर्फेन धन्यवाद सांगता. धन्यवाद. देव बरें. भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा.
हरि ओम youthofgsb ऑडियन्स हाका शिवरात्री कार्यक्रमाचे स्पेशल कवरेज हाका हांव स्वागत सांगता. तशीची हांगा शांतेरी देवालय हांगा विराजमान जावन आशिल्ले शांतेरी देवी ही गेले हांगा अर्चक जावन आशिल्ले वेदमूर्ती श्री अजय भटमाम हांक वरके हांव आयच्या कार्यक्रमाक स्वागत सांगता सर. भटमाम आमगेले ऑडियन्साक विवर्साक शांतेरी देवालय इतिहासू देव हांगा कशें आयली तशीची हांगा भजकांक पूज केली निमगीती तांगेले आराधन केली निमगीती कितले चांग जाला म्हणलें सांगता. तशीची आनी हांगा विशेष सेव खंयचे रितीर जाता म्हणून आमगेले भजकाक सांगता म्हण निमगून येता. प्रथम जावन रामनाथ शांतेरी कामाक्षीक नमन करत प्रथम कोणाक जाल्यारीची शांतेरी म्हण नंतर पयली उडगास येवच्यो शांत अशी एक अर्थ सर्वे साधारण जाता. अशीची ती गेले इतिहास आमी खनन केले तेन्ना मस्त मागशी 500 550 600 वर्सां मागशी हांगाची गोमांतकाचें एक गांव आसा रिवण म्हूण. तांतूय एक सान गांव कोळंबा म्हणून आसा. ते कोळंबांतू हे गेले मूलस्थान आतवैके आसा. ते मूलस्थानांतू तांणी आतवैकेची एक सानाची एक देवळ बांदून घेवन पूज करून घेवन आसाची. ते बरें ब्राह्मण म्हणटाचे ते ब्राह्मण नित्य निरंतर पूज करून घेवन येता आशिल्ले. अशीची एक दिवस एक ब्राह्मणाक तांगेले घराणे एक ब्राह्मणाक अशी स्वप्न आयली की म्हळ्यार आपणेक लोटली रामनाथा लेगी वचून सोडाची थंय आपूण सेव करून घेता थंयचे महाजन कुळावी लागीं. तशीची तांकां तें स्वप्न आयिल्लें. तशीची वचूंक घेवन लोटली गांवां महाजन कुळावी भजकांक तांणी निवेदन करून घेतलें अशी अशी आपणेक स्वप्न दृश्टांत जाल्लें आसा म्हणून. तशी सांगिल्ले प्रमाणे थंयचे लोक ग्रामस्थ की महाजन की आनी अती खोशी जावन देवाक अती विजृंभणेन स्वागत करून घेतलो. आनी थंयच्यान रामनाथ शांतेरी एक सेवा थंयच्यान सुरू जाली. तशीची मस्त वर्सां नंतर थंयच्यान लोटली तुकून हांग कशें आयलें म्हणलें एक इतिहास. पुरातन म्हळ्यार एक 500 वर्सां मागशी तशीची एक म्हालगडेन सांगिल्लें हांव तुमकां अशी एक सांगता. म्हळ्यार पोर्चुगीसा दाळी निमित्यान मस्त भिवन ध्वंस करताची अशें म्हणलें एक भावन आशिल्लें. तांणी करता बरें की आशिल्लें इतिहास पळयल्यार त्या निमित्यान तांणी भिवन मस्त कश्टारी ते देवाक आनी न्हंय दाणसून हें गांव रामनाथी म्हळ्यार आतां वर्तमान परिस्थिती कसन आसा हांगा हाण घेवन प्रतिश्ठ केलें. मस्त रान आशिल्लें हांगा मस्त रान. ते निमित्यान हांगा जिकेची तांकां सेक्यूर म्हणटाची ते मेळटलें अशें म्हणून भावन आशिल्लें. ते प्रमाणे हांगा हाण घेवन प्रतिश्ठ केली. ते दिवस तुकून रामनाथ हांगा मध्य प्रतिश्ठ जावंक घेवन तशीची रामनाथाले दावे सायडाक शांतेरी तशीची उजवे सायडाक कामाक्षीक प्रतिश्ठ करून घेवन आज पर्यंत नित्यानंत हांगा नित्य विनियोग सेवा चलता आसा. अशीची शांतेरीले अशी पळोवचें गेल्यार शांतेरी प्रित्यर्थ म्हळ्यार कशी शांतेरी म्हळ्यार शांत स्वरुपिणी. तशी एक नैसर्गिक प्रित्यर्थ नैसर्गिकाक एक वातावरणान जे कसं निसर्गांतू हरीत म्हणटाची मराठीन हरीत म्हळ्यार एक तुमी पावसाळीन कशी झाड आनी अशी ग्रीन ग्रीन म्हणून कसं म्हणटात ताका तशी ते प्रमाणे ती ताजी प्रीती करा म्हणून ते प्रमाणे शांत स्वरुपिणी कसं आमी तिगेले कसं एक मागणी दवरले कसं एक विनंती दवरले आपणाले इश्टार्थ सिद्धी प्राप्त करून दी म्हणून ती चांग करून दिता म्हणलें एक भावना भजकांक तशी कुळावी महाजनांक. ते प्रमाणे वर्षान वर्ष हांगा कुळावी भजक वाडत गेलींची तशीची तिगेले ही नाम नित्यनंतर ते काही अभिवृद्धी जाता गेले. तशीची नवरात्री आनी शिवरात्रिका रामनाथींतू
अति व्हड उत्सव विजृंभणेन जाता. म्हळ्यार नवरात्रीन तूं 9 दिवसय नाना रितीन अलंकार, एक दिवस एक अलंकार. तशीच 10व्या दिवसाक विजयदशमी, एकादशीक सर्व ही उत्सवादी कार्यक्रम संपन्न जाता. हे नवरात्रीन तूं हांगा मकरोत्सव म्हणून जाता. गोमांतकात बहुतेक देवस्थानांतू मकरोत्सव जाता. जाल्यार रामनाथींतू विशेष मकरोत्सव म्हळ्यार कशकी म्हळ्यार हे प्रतिपदा तुकून नवमी पर्यंत मकरोत्सव कामाक्षील जाता. तशीच विजयदशमीक रामनाथाल मकरोत्सव जाता. तदनंतर एकादशीक शांतरील मकरोत्सव जावन ही उत्सव संपन्न जाता. त्या दिवसू कौल प्रसाद म्हणून दर्शना निमित्तान हांगा लोकांनी येताची, प्रसाद स्वीकारताची. तशीच ही सर्व नवरात्रीचे जे काही उत्सव आसा संपन्न जाता. तशीच आतां मुखारी श्रावणंतवरेकेची विशेषतः रामनाथाक यथाशक्ती सेव घडयताची लोक येवन. तशीच तदनंतर आतां शिवरात्री उत्सव हो अति व्हड उत्सव म्हणटा. तशी 5 दिवसाक एक म्हणटा 6 दिवसाचे वरेन उत्सव जाता. द्वादशी तुकून प्रतिपदा फाल्गुण शुद्ध प्रतिपदा पर्यंत ही उत्सव जाता. तशी त्रयोदशीक महाशिवरात्री, चतुर्दशीक रथोत्सव, रथ रामनाथाले. तशीच अमावास्येक उत्सवादी कार्यक्रम, प्रतिपदा द्वितीया पर्यंत भांगरा पालकी आणि अंबारी, तशीच विजयरथ नाना रितीन हांगा रामनाथ शांतिरी कामाक्षीले उत्सव जाता. तशीच लास्ट दिवसाक संपन्न जावन कौल प्रसाद. तशीच दर्शनारी काही सर्व सेवा म्हणटाची कुळावी भजकांक प्रसाद घेताची, कौल प्रसाद घेताची. त्या दिवस उत्सव संपन्न जाता. अशी तुमकां हाजे बद्दल एक साना माहिती म्हाका जे काही म्हालगडेन सांगिल्लें त्या निमित्तान हांव तुमकां एक 2 उतरां सांगिल्लें आसा. धन्यवाद. तुम्ही ऐकल म्हणके वेदमूर्ती श्री अजय भट मामान शांतेरी कामाक्षी देवी हांगा कशी आयली. तदनंतर भजक हांगा देवीले खंयचे रितीर सेव करता ती. नवरात्री अशा पुरो, शिवरात्री अशा पुरो विशेष जावन देवीक खंयची सेव जाता म्हणून सुविवर जावन वेदमूर्ती श्री अजय भट मामान सांगिल्लें आसा. यूथ ऑफ GSB ऑडियन्सा तर्फेन हांव तुमकां धन्यवाद सांगता. धन्यवाद. भक्ति धीरे रामनाथा, काम हर सदा शिव विश्वनाथा. राम नाम ते पावन, राम नाम संजीवन, रामनाथ तो निरंजन, राम ध्यान दुख भंजन. राम भक्ति धीरे रामनाथा, काम हर सदा शिव विश्वनाथा. राम भक्ति धीरे रामनाथा, काम हर सदा शिव विश्वनाथा. आश पाश दोष क्लेश नाश करी हे परमेश. आश पाश दोष क्लेश नाश करी हे परमेश. राकरे वैराग्य ईश, व्योमकेश हे फणिभूष. राकरे वैराग्य ईश, व्योमकेश हे फणिभूष. राम नाम ते पावन, राम नाम संजीवन, रामनाथ तो निरंजन, राम ध्यान दुख भंजन. राम भक्ति धीरे रामनाथा, काम हर सदा शिव विश्वनाथा.
राम भक्ती धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा अश्वरूढ खड्गधारी रक्षणिक सदा तैयारी अश्वरूढ खड्गधारी रक्षणिक सदा तैयारी श्री हरिले चरणांतु धीरे मन हे त्रिपुरारी श्री हरिले